कडेन अपेक्षा दवरता तुमकां ज्यो सूचना आमी ते दिवच्यो आसात जाल्यार मामलेदार शैलेंद्र देसाई आनी डेप्युटी कलेक्टर युजली शुभम मोहन नायक यांच्या कडेन तुमचे सूचना रिटर्न का ओरल येवन दिवचे 15 दिवसाचो आनी टायम प्लॅन आसा. सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स टिल 15 मार्च पर्यंत तुम्ही तुमच्यो कितें सूचना आसा जर इम्प्रूव करपाक जाय हो प्लॅन जाल्यार तुमी येवन दिवचे. तुमच्यासाठी फोरम ओपन आसा. नंतर मग आमी दुसऱ्या योजनांनी फायनलायज दवरपाक हो प्लॅन नकाशा जो आहा तो एक सजेस्टीव नॉट टू द स्टेट त्या काही रूट्स आसात ताचो उल्लेख आसा. समजा एमर्जन्सी जाली जशा प्लॅना प्रमाणे जाले ना जाल्यार ह्या प्लॅनाचेर प्लॅन पळोवन पुणे एमर्जन्सी जेका आसा तो येवंक शकता हेल्था कडेन पुलीस कंट्रोल रुमा कडेन जावं मॅनेजिंग कमिटीच्या ऑफिसांत जेका कळना तेका कळटा अशा भाशेन तो प्लॅन आसतलो आनी डायरेक्टली जे आसा ते मराठीन आनी शक्य जाल्यार कोंकणी आमी अनुवाद करून तुमकां कळयता सो दॅट कोणूच म्हणूंक शकना की आमकां सरकारचें कम्युनिकेशन कितें आहा आमकां खबर ना आमच्या बद्दल पावूंक ना अशें म्हणूंक शकचें ना. देवस्थान सकाळी देखून 5 सुमार तेन्ना देवस्थानां आनी आमी प्रशासनान अशें ठरयलें की 5 सुमार जेन्ना ओपन जातलें तेन्ना जे कोण जे येतले ते मेन हॉलांतल्यान देवस्थानान एंट्री करतले बट जे भक्तगण जे येतले ते उजवे सायडीन लेन आहा थंयच्यान हो पेंडॉल जो घातला थंय क्यू मॅनेजर जातली. त्या क्यू मॅनेजरांतल्यान अशें रावंड घेवन फाटल्यान येवन अशें लेफ्टाच्यान त्या गेटींतल्यान भितर येतले जेणे करून ह्या पेंडॉलान जो 7,000 लोक एकोमोडेट जातले एट अ टायम ते फक्त त्या हितून लायनीन अशे क्यू मॅनेजरान उरतले कमीत कमी 1 ते 2 तास ते उरतले ते होल्ड करून जेणे करून भायर गर्दी जावची ना आनी वेवस्थीत हितून एका रांगेन सारके ते क्युबिकल्सांतल्यान सारके येतले. सो कोणी धक्काधुक्की करपाची ना. पेंडॉल घातलेलो आसतलो सगळी कडेन कॅमेरा घातलेले आसतले. आतां पर्यंत 28 कॅमेरा इन्स्टॉल केल्लेले आहा देवस्थान कमिटी. तरी हांव देवस्थान कमिटीकडे मागता की हांवें ऑलरेडी म्हाका लिस्ट दिला म्हाका जी हें आहा तळी आहा तळी कडेन कॅमेरा मागल्या हांवें जी होल्डिंग एरिया तळयेच्या फुडें जी आहा ती 60 मीटर लांब आहा आनी 40 मीटर 60 बाय 40 मिटर्स असो एक क्युबिकल जातलो व्हडलो थंय आमी पेंडॉल घालपाक सुद्दां PWD कडेन मागतले आमी की थंय पेंडॉल इरेक्ट करचो. तळये वयल्यान जेन्ना रोड नाचले नांव जेन्ना वयर येतले तेन्ना ते पेंडॉलान रावतले फक्त होल्ड करून जेणे करून ढकलाढकली जावची ना आनी वेवस्थीत मार्गान वेवस्थीत स्टॅगर मॅनरान ते वतले. थंय पुलिसांची बॅरिकेडींग आसतली. बॅरिकेड म्हणजे आमी थंय डिसायड करतले बॅरिकेड कशी घालची ती आनी वेवस्थीत जें आतां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें की 25 पण तुमची जी समस्या की लोक जे येतात 2 ते 50 ग्रुपांतल्यान येतात प्रत्येक गांवांतल्यान जर तेचेर आमी अवश्य विचार करतले जर गरज पडली जाल्यार आमी 50 धाडूंक शकता जाल्यार आमी अवश्य धाडटले. बट थंय ब्रेक आसतलो 4 ते 5 सेकंदाचो जेणे करून ते 4 ते 5 सेकंदान कमीत कमी 10 ते 15 मिटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतले तो ब्रेक उरतलो म्हणजे हे उरतले जेणे करून फाटोफाट सगळे धोंड जे वताले पळय हाच्या पयलीं ते बंद जातले आनी जेणे करून धक्काबुक्की जावची ना हेची आमी दक्षता घेतली आनी हेचेर अंमलबजावणी जातली वेवस्थीत. आनी आमी तुमच्या कडेन सगळ्या धोरणां कडेन मागता की जशें कमिटीन सांगलां जे बेद आहा जे पवित्र आहा ते तुमी लोकांनी मारपाक यूज करूं नाका. बरेचशे इन्सिडंट आमी पळयला कॅमेरान दिसता त्या दिसा चुकीचो हें केल्लो आसता धक्काबुक्की जाता आनी वेगळी मेसेज वता की आमी हे सगळे देवीची सेवा करपा खातीर सगळे भक्तगण जमलेले आसता ती देवीची उत्सव जो आहा तो वेवस्थीत रित्या पार पडपाक जाय. एक वेवस्थीत चांगलो मेसेज एक स्प्रेड जाता. सो सगळ्या धोरणांनी हांव मागता की तेंच्यांनी सहकार्य करचें प्रशासनाक ह्या फावट आनी जें सांगलां ह्या फावट स्पेशल टास्क फोर्स असो एक तयार केल्लो आहा जी जात्रा जातली त्या दीस पयल्या दीस मुड्डी वयल्यान ते हांगा पर्यंत देवस्थान पर्यंत एकय दुकान आमी परमीट करचें ना खंयच्याच परिस्थितीक. जर कोणी ते केले जाल्यार ते इमिजिएटली स्पेशल टास्क फोर्स ते उखलतले आनी व्हरतले हेची दक्षता घ्या. हे जातले ही अंमलबजावणी जातली हेची खात्री प्रशासन घेतले हे तुम्ही लक्षात घ्या. कोणी हुज्जत घालची न्हू त्या दिसा की बाबा म्हाका दुकान घालचें आहा घालतले आमी गांववाले आमकां तें करचें पडटलें ना. ह्या फॅक्ट फायंडींग कमिटीन जे दिलेल्या निर्देश दिलेल्या त्याचे योग्य रित्या पालन जातलें हेची जबाबदारी देवस्थान कमिटी भक्तगण धोंडांची जबाबदारी त्याच बरोबर प्रशासन आनी हेची अंमलबजावणी जातली हेची खात्री आमी दिता तुमकां. आयज आमी मिटींग घेतला सगळ्या धोंडांकडून आमच्या बरोबर एडिशनल कलेक्टर श्री प्रवीण परब मामलेदार शैलेंद्र देसाई PI विजय राणे. सो ही आतां मिटींग जाली आसा ऑलरेडी
ऑलरेडी आमी 2 मिटिंग्स घेतले. 7 जानेवारी घेतली, 31 जानेवारी फिल्ड इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आसा. सो आयची मिटींग घेतला ते एक आमी सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम सगळ्या धोंडा खातीर, कारण थोडे मेजर्स आमी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड ह्या वर्सा घेतला. सो ते तांकां कन्वे करपाक ही मिटींग आशिल्ली. मेन म्हणजे जे मुवमेंट आसतले सगळे भक्तांचे धोंडाचे, मेन रिच्युअल जे तळी कडेन किंवा भुतकंडा कडेन, थंय सगळे मुवमेंट आमी बऱ्या भशेन बॅच वायज सगळ्या लोकांक धाडटले, कारण क्रावड जाल्यार परत तो रिस्क फॅक्टर येता. बॅच वायज मुवमेंट करून ते सिस्टमॅटीक डिसिप्लिन्ड मॅनर आमी करपाक सोदता. सो ते आमी सगळे धोंडाक कन्वे केल्ले आसा. आनी इवन एक्स्ट्रा आमी जे मेजर्स घेतले सगळे जे रिच्युअल जावन जे तळी कडेन स्नान करून मागीर परत होमकोंड सायडीन वतले तेंच्या खातीर सेपरेट होल्डिंग एरिया आसतली, कारण सगळे मुवमेंट आमी इमिजिएट सगळ्यांक बरोबर धाडपाक शकता. सो एक होल्डिंग एरिया आमी एडिशनल मेजर घेतिल्लो आसा. सगळे कोण एका पर्टिक्युलर लोकेशनाचेर पयल्या येतले आनी तेच्या नंतर विथ पुलीस कोऑर्डिनेशन बॅच वायज 20-25 जाणांचो ग्रूप करून ते होमखंड एरियान वतले आनी मागीर सिस्टमॅटीक रिच्युअल जातले. सो अशें आमी प्रशासन वेगवेगळे मेजर्स घेत आसात. आनी आतां इवन आमी जॉयंट टास्क फोर्स म्हणून एक ऑर्डर काडिल्ली आसा, जे वेगवेगळे डिपार्टमेंट रिप्रेझेंटेटीव आसता. अंडर मामलेदार आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, तशेंच PWD, इलेक्ट्रिसिटी, तशेंच फायर इमर्जन्सी सर्वीस, जे सगळे टेम्पल प्रिमायसिसान सेफ्टी नॉर्म्स चॅक करतले. सगळे एन्क्रोचमेंट्स जे आसात खंयचे टेम्पल प्रिमायसिसान ते काडटले. तशेंच बाकीचे क्रावड क्रावड मॅनेजमेंट टायप जो आसतलो आमी विथ अप्रुवल ऑफ कलेक्टर एक 15-20 दिवसांत ते फायनलायज करपा आसा. सो ह्या वर्साचे प्लॅनिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड बऱ्या भशेन जाल्लें आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक, सगळ्या भक्तांक की तेंच्यांनी कोऑपरेशन करचें. जात्रा कशी बरे भशेन करून घेवपाची तेज्या पयलीं 2 मिटिंग्यो जाल्ल्यो. एक जाली कलेक्टर ऑफिसान आनी दुसरी जाली हांगासरूच आमच्या देवस्थानच्या भागान, आनी तेचें नियोजन कशें करपाचें त्या संदर्भान एक चर्चा जाताली. आनी लास्ट मिटिंगेन जालें कितें की आमकां ADC एडिशनल कलेक्टर तेंच्यानी सुचना कितें केली की हांगासर जात्रेचो लास्ट एक क्लोज लिंक म्हणजे धोंड, त्या धोंडाक एक आमी एप्रोच करपाचें, धोंडा कडेन आमी संपर्क सादपाचो आनी धोंडाक आपोवपाचें. आनी त्या निमतान काही नांवां आमी काडली, म्हणजे कन्सल्टेशन विथ द कलेक्टर. तेंच्यांनी सांगलें हेंचे कडेन तुमी जास्त भासाभास करा, म्हणजे धोंडा कडेन, आनी तेंचेय विचार आयकून घ्या. आनी आमची हें नियोजन कशें भशेन जावपाचें तेतून ताचो धोंडाचो लायन शेअर आसूंक जाय. कित्याक अल्टिमेटली धोंडाची जात्रा म्हणटा आमी धोंड मॅक्झिमम धोंड आसता 60-70 हजारा वयर धोंड येता हांगासर. आनी त्या मानान आजची मिटींग धोंडा खातीर खास आपयली. आनी आजचे मिटिंगेन आमचे देवस्थान कमिटी तशेंच महाजन हांच्यांनी आपले विचार मांडले. अधिकाऱ्यांनी काही सूचना केल्यो की मार्गदर्शक तत्वानुसार जे फॅक्ट फायंडींग कमिटीन लास्ट स्टॅम्पेड जालें त्यानुसार फॅक्ट फायंडींग कमिटीन काही डायरेक्शनां दिल्ली, फायंडिंग्स केले आनी त्या खातीर जात्रा कशे भशेन योग्य तरेन करपाक जाय त्या अनुशंगान काही सूचना आमकां केल्यो की त्या भशेन हांगासर हें सगळें नियोजन जावपाक जाय. आनी ती देवस्थान कमिटीन त्या भशेन पावलां उचललेलीं आसा, तयारी जाल्ली आहा. आनी धोंडा आजचे मिटिंगेन धोंडाक कांय सूचना केल्यो कित्याक झुंबड जावंक जायना, आमी क्यू सिस्टम करतल्यो. धोंड आनी बाकीचे पब्लीक आसा पळय न्हू तांकां एकूच रोल सोडचें ना, दोगांयक अलग अलग धरून जालें. तेंची एंट्री वेगळी आसतली, फक्त एक्झीट आसा ती कॉमन आसतली. पूण जेन्ना धोंड भितर वयतले तेन्ना जनरल पब्लिकाक स्टॉप करतले आनी जेन्ना जनरल पब्लिकाक सोडटले तेन्ना धोंडाक स्टॉप करतले. अशे भशेन एक नियोजन आसा. त्याच बरोबर हांगासर कितें जातालें, वतान ताटकळत रावचें पडटालें धोंडाक जात्रेच्या दिसा 7 दीस पय. त्या खातीर आमी कितें केलां की हांगासर जो देवस्थानचो प्राकार आसा न्ही सभोवतालच्यो जागा ती जवळ जवळ आनीक 1000 मिटरान वाडयल्ली आसा, म्हणजे प्लॅनिंग लेवल केल्ली आसा. आनी ह्या जाग्यान जंय दुकानां लागतालीं ताका कंप्लीट प्रतिबंध केला आनी सरकारी यंत्रणेचें तशेंच म्हणणें आसा. हायकोर्टाच्या हेचे आमचे फॅक्ट फायंडींग कमिटीचे तशेंच हें आसा फायंडींग की हांगासर दुकानां खंयचीच लावपाक मेळची ना आनी आमी दुकानां लावपाक दिवची ना. त्या खातीर धोंडाक हांगासर समजा गर्दी सुद्दां आसली जर न्हू तर आमी ते
मांडो घातल्या कारणान मांडो घातलेले पेंडल आनी तितून तांकां सावळेन रावपाक मेळटलें